आपण बीजेपी सरकाराआड झाडू यात्रा सुरू केली। मुख्यमंत्री पार्सेकरांच्या मांद्रे मतदारसंघातल्यान यात्रा सुरू झाल्या। आपाचो मुख्यमंत्री पदाचो उमेदवार एल्विस गोम्स झाडू यात्रेचे फुडारपण करता। आपाचे सरकार आयल्यार भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनाचो संदेश घेऊन ही यात्रा गोयभर भोंवतली। सबंद गोंयांत एक आमी नारो दिवंक सोदता आनी तो म्हणल्यार आज गोंयांत एक असो बदल हाडपाक जाय की जे कितें रोमला आनी जे कितें घाण जाल्ली आसा ती सगळी झाडू मारून पयसोवपाची गरज आसा। दोन गांवां भितर एक संबंध आसा तो म्हणल्यार कुंकळे गांव आनी हांगा पार्शे गांव दोनूय गांवां भितर क्रांती घडिल्ली। क्रांतिकारी लोक आज खूब जिवाक आनंद जाता की आमचे मुखार फ्रीडम फायटर उबे रावन म्हज्या गळ्यान हार घालतात। हे स्वतंत्र सैनिक जे आसात तांकांय कळून आयला जे गोंयांत स्वतंत्र मेळ्ळें ताचो गैरउपयोग करून गोंयचे निसंटन जावपाचे वाटेर आसा आनी आज ते फुडें सरले हांगा आमकां तेको दिवपाक घरान झाडू मारचे पयलीं प्रत्येकान एक निर्णय घेवचो, आपले घर सोडचे आनी झाडवाचो बटन दाबून पहिले गोंयान नितळ करचे आनी मागीर घरा कडेन येवन आपले झाडू घेवन आपले घर नितळ करचे। गोंय स्वातंत्र्य जावचे वेळार असंख्य लोकांनी आहुती दिल्ली। स्वातंत्र्य सैनिकांच्या स्मारका कडल्यान आमी यात्रा सुरू करतात, तांकां मानवंदना दिवन ह्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी एक स्वप्न पळयलें की गोंय स्वतंत्र जाले उपरांत एक भरभराटीचे जातले, सगळ्यांक सुख समाधान मेळटले। पण आज 55 वर्सां जाली आमी पळयतात की उदरगतीच्या मार्गार अजून व्यवस्थित पावल पडिल्ले ना आणि हाचेच खातीर आज गोंयच्या कानाकोपऱ्यांत अशी चर्चा चालू आसा की एक पर्याय म्हणून आमच्या मुखार उबो आसा आम आदमी पक्ष। पेडणे आनी परवरे वाद करपाचे आमचे इंटेन्शन नाशिल्ले। गुंडागर्दी करपाचे कल्चर बीजेपीचे न्हय अशे भाजयुमोचे संकेत आर्सेकारान सांगले। बाउन्सर पद्दत रोहन खंवटेन हाडली अशें ताणें म्हणले। गोंयभरच्यान 1,07,212 18 ते 22 वयोगटांतले भुरगे पयलेच फावट मतदान करतले अशें तो उलयलो। काल पेडण्या तशेंच परवरे दोन तुम्ही वाद जाल्ले पळयले। दोनूय कडेन आमी थंड आमचो जो ग्रूप आशिल्लो तो थंड आशिल्लो। परवरे खर्रे म्हणटा थंय बूथ नंबर 2 आनी पेडण्या कलेक्टरेटा कडेन आमचें एग्रेशन कांयच नाशिल्लें। पूण बाबू 5 वर्सां पयलीं जे करतालो आनी जाका लागून तो पडिल्लो ताका लक्षांत नासतालें तें परत ताणें आतां सुरवात केल्या बाबू आजगांवकारान। रोहन खंवटे ही गोंयान बाउन्सर पद्दत राजकारणान हाडपाची रोहन खंवट्यानूच हाडिल्ली। तो पयलीं हांगा CCP इलेक्शनार रावलो तेन्ना बाउन्सर घेवन भोंवतालो की आमी थंड रावता हेजो अर्थ तुमी जर तशें करीत लोक तुमकां बुद्ध शिकयतले। ही गुंडागर्दी करपाचो कल्चर भारतीय जनता पक्षान केन्नाच आमी करूं ना। हो कल्चर हाडिल्लोच काँग्रेसीन आनी रोहन खंवट्यान हो बाउन्सर म्हणून बरोबर 4-5 लांब रुंद ते भुरगे घेवन भोंवप काळी टी-शर्ट घालून मोडव्या हातींची भाड्यांनी। एक म्हणजे आमी गोंयभर पयरची जो रिवायज रोल आयलो ताजे नंतर गोंयभर 1,07,212 18 ते 22 वयोगटांतले म्हणजे फर्स्ट टायम 1,07,212 हे 18 ते 22 वयोगटांतले म्हणजे फर्स्ट टायम असेंब्ली वोटर म्हणजे असेंब्ली इलेक्शनाक पयले फावट वोट करतले। कुंकळे के विधवा बायलेचेर बलात्कार करून खून केला। मारल्या ती सुलक्षा जानू गांवकार 25 वर्साची विधवा बायल। ती गुडी काणकोणची
कुंकळे इंडस्ट्रियल इस्टेटी लागसर एका निर्जन सुवातेर तिका मारून उडयल्ली. तिची बॉडी दिसली तेन्ना लोकांनी पुलिसांक आपोवन हाडले. पुलीस सांगता ते प्रमाण तिचेर बलात्कार करून तिका जिती मारल्या म्हूण दुबाव. घेऊया एक ब्रेक.